INSV म्हादय ह्या नौदळाच्या बोटीचो 6वो वर्सुकी दीस शेनवारा मुरगांव बंदरात मनयलो. ह्या दबाज्याक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार, नौदळाचो मुखेली आनी हेर अधिकारी आसले. आतां मेरेन ह्या होडयेन 1 लाख सागरी महिलांचो प्रवास केला. ते निमतान हो खासा दबाजो घडोवन हाडिल्लो. म्हादय 2 होडी बांदून बायलांचो पंगड संवसाराच्या भोंवडेर धाडटले अशें रक्षा मंत्र्यान जाहीर केलें. मार्च तक चलेगा, जिसमें पूरा वॉर की पूरी जो ट्रायल्स होती है, परीक्षा होती है, वो की जाती है. अलग अलग तरह के मिसाइल फायरिंग, अलग अलग एक्सरसाइजेस, whatever is required for war preparedness, not preparing for war. Don't confuse it between the two. म्हादय 2 बोट बांधपाची येवजण आसा अशें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. कि आज ही अनाउंसमेंट इनडायरेक्टली हुई है, मतलब उसका ऑर्डर नहीं प्लेस किया गया, लेकिन बनाने की मनीषा भी जाहिर की गई. एंड वी आल्सो डिक्लेयर्ड दैट अ फुल लेडी कंटिजेंट, लेडी टीम will go around the globe and they are being trained for it. नारी शक्तीचे प्रदर्शन that is what full team of Navy's lady officers will be trained for this exercise. Of course they have to undergo a lot of training, and after that they will undertake this exercise of going around. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक अरविंद केजरीवालान शेनवारा दिल्लीचो मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. ताचे वांगडा हेर 6 मंत्र्यांनी सोपूत घेतलो. रामलीला मैदानात जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक हजारांनी लोक आसले. दिल्ली वांगडाच हेर राज्यांतले लोक सुवाळ्याक आयिल्ले. फाटल्या वर्सा ह्याच दिसा केजरीवालान मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामा दिल्लो. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावंड्यार घेवपाक काडिल्लो अध्यादेश कायद्याक धरून ना. ही वेंचणूक पक्ष पावंड्यार लढोवपी उमेदवाराक लोकांनी मत दिवचें न्ही. गोवन्स मुवमेंट फॉर पंचायत ऑर्डिनन्स ह्या संघटनेन हो उलो मारला. गांवांनी बसका घेतले आनी ग्रामसभांनी अध्यादेशा आड थाराव घेवचे म्हणून लोकांक सांगपाचें संघटनेन थारायलां. ह्या संघटनेन अध्यादेशा आड राज्यपाल आनी राष्ट्रपतीक बरयला. पंचायताक करपाक जाय ही सारकी ना, आनी हो अमेंडमेंट जो आयिल्लो आसा आनी आतां हो ड्राफ्ट रूल आहा ताका ओपोज करपाक सरकारान मागले आहा. तेचेर आमचो ऑल गोवा पंचायत डेमोक्रेटीक फॉरमाचो एकदम निश्चित आसा. आमी 17 तारखे उपरांत 16 or 17 ऑनवर्ड्स आमी हो मुवमेंट सारखे आमचे विलेजींनी वतले. लोकांक सारकी म्हायती ना ह्या इश्यूची, कशे ताका त्रास जातले फुडाराक. सो आमी विलेजींनी वचोन सगळे लोकांनी, सगळे गांवचे विलेजींनी जावं कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हो इश्यू आमी मुखार व्हरतले. आस्किंग ऑल द ग्राम सभास, ऑल द सरपंचस, आमचे एसोसिएशन आहा पंचायत फोरम्स, वी हॅव ऑल्सो आस्क्ड देम टू एनिमेट ऑल दिस पंचायत बॉडीज एंड द जिल्ला बॉडीज. तेंची ग्रामसभा घेवपाक, स्पेशल ग्रामसभा जातले बेगीन, सो दॅट एंड देन टेक अ रेजोल्यूशन ओपोजिंग दिस. आप ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी पे, पंचायत राज एक्ट पे से कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो असेंबली में लाओ, पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर पे लाओ. उसके ऊपर लेट देयर बी डिस्कशन ऑन दिस. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.